नमस्कार. वी हॅव सर एंटनी डिसिल्वा आणि आमचा दुसरो म्हणटा तो मेशू येवपा आशिल्लो बट कांय कारणां लागून तो पावना आणि बाब वॉरन येवपा आशिल्लो बट ही इज आउट ऑफ स्टेशन. सो वी टूक अ कॉल दॅट येस वी हॅव टू कॉल द प्रेस अँड ब्रीफ द प्रेस. टुडेज प्रेस कॉन्फरन्स आमी जी आपयली आसा 25 एप्रिलाक आतां जाल्ली आसा 4:30 आमी सगळ्या गोंयकारांक न्ही सगळ्या गोंयकारांक न्ही हांव डिफरन्शिएट करपाना आनी डिस्क्रिमिनेट करपाना हांव अशें म्हणपाना की क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिमाक म्हणून हांव प्रत्येक गोंयकाराक आमी सरा तर्फे आनी म्हज्या कमिटी तर्फे आमचे तर्फे आमी तुमकां सगळ्यांक एक व्हेरी 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 बीग थँक्यू म्हणटा. चड आनी चड देव बरें करूं. कित्याक काल न्यूज मेळ्ळ्या ते भाशेन गौतम खट्टराक अरेस्ट केलो डिटेन केलो हिमाचलात. आतां खंय ताका गोवा क्रायम ब्रांचात हाडपाचो आसा. So whatever said and done, I want to say thank you to Govans. Why I am telling you all that sir these तेणी पुलीस जावं गोंयचे पुलीस जावं गोंयचे सरकाराक जावं आनी गोंयचे क्रायम ब्रांचाक न्हिदूंक दिवना. असो नेट धरलो लोकांनी. दीस इज अ विक्ट्री ऑफ पीपल. असलो नेट धरलो लाखांनी लोक भायर सरलो. प्रत्येक पुलीस स्टेशनार वचून FIR करचे म्हणून मागणी केली गौतम खट्टराचेर कंडेमिंग वॉट ही स्पोक डर्टी रिमार्क्स ऑन आर गोंयचो सायब सेंट फ्रांसीस झेवियर. सेकंडली आय वॉन्ट टू से थँक्यू टू पीपल बिकॉज आमी त्या दीस उलो मारलो ह्याच भुमीर हांगाच येवन ह्याच पवित्र भुमीर येवन उलो मारलो. लोकांक सांगलें आमी कांय हेट स्पिचीस करचे न्ही हेट स्लोगन्स दिवचे न्ही. तेमी केला म्हणून आमी ते करचे न्ही. आमी कॅन्डल लायट काडुया प्रेयर्स करीत या आनी हिम्स म्हणीत या म्हूण सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर. तुमी सगळ्यांनी तो मान आमचो मान राखलो. देर वॉज नो डिस्टर्बन्स. व्हेरी नायसली इट वॉज डन. बट thank you again because there were like more than thousands and thousands. I can say 4,000 people. 4,000 people who had come to Loya Maidan to attend the candlelight. There were senior citizens, there were youngsters, there were youth. There was so much of crowd that showed the respect they have for St. Francis Xavier. And they came. I would like to specifically tell if there's any meeting, कुछ बारीक पॉलिटिकल मिटींग जावं कसली फंक्शन आसा जाल्यार लोकांक हाडपाक भायर काडपाक तुम्ही पळयलां आसतलें कोण कितें तरी पक्ष दितात ते खावपाक कितें दितात पॅकेट्स दितात. आमचे कडेन कांयच नाशिल्लें. एस कॅन्डल्स वी कूड नॉट ऑफर एनीथींग. आमी फक्त कॅन्डल दिले एक उदकाची बाटली विकून दिवपाक पावना पूण तरी पासून लोकांनी नेट दवरलो. आतां इल्लें उलयता म्हणल्यार एका दवरला कोणाक गौतम खट्टराक आतां दवरला. सो म्हाजें इतलेंच आसा सांगपाचें की दीस विक्ट्री एज आय टोल्ड goes to people, but in this now the Goa government तुजो crime branch and हे मुद्दे मातशे हांवें बरोवन हाडले ते पॉयंट्स. I have just got them. हे पळय बिकॉज अशें तशें जावपा नाका म्हणून अरेस्ट and unbiased due to penal action equivalent to the offence must be given to Gautam Khattar. This is only one part. एकूच पार्ट ताका धरपाक जाय आनी ताका कितें सजा मेळपाची जाय. खंयचे सेक्शन लायल्या ते इम्पोज केल्या पळय ताजे सारकी कारवाय जावन ताका कडक सजा मेळपाक जाय म्हणटा हांव. दुसरें म्हणटा तें गो नीड्स टू नो विथ हू ब्रीफ्ड हिम दोज फॉल्सहूड अबाउट सेंट फ्रांसीस झेवियर विथ वॉट मोटिव्स. ताका कोणे ते शिकयल्ले त्याने त्या दीस म्हणलें इस धरती पर ही मुझे ऐसा ऐसा बोला गया है सेंट फ्रांसीस झेवियर के बारे में. कोण तो आतां न्यूज येता त्या भाशेन ताच्या भावाक खंय कोणाक अरेस्ट केला माधव खट्टरान कितें स्क्रिप्ट दिल्ली. बट वी वॉन्ट टू नो अबाउट द ऑर्गनायझर्स. हांव सांगूंक सोदतां ऑर्गनायझर्स शूड नॉट बी लेट फ्री. ते सनातन खंयचे तरी आसा पळय ते ऑर्गनायझर्स बिकॉज दे हॅव पेड इन 51,000 फ्लायट अप एंड डावन टिकेट पुलीस एस्कॉर्ट. तांकां धरपाक जाय. होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल. We want to know because this I feel is a conspiracy. There's a big conspiracy. It's not only about Gautam Khattar and speaking hate speeches and going. I think that फाटल्यान कितें तरी channel आसा. It's not just one man show. So that the next is the organizer can't wash their hands because you know how it was. Organizers आता सॉरी म्हणटात पूण हाऊ कूड यू ऑल तुमचे लॉर्ड परशुरामाचो बर्थडे आसा करात. सगळ्यांक रायट आसा आपले रिस्पेक्ट करपाक देवाक मान दिवचो. पूण डोंट यू थिंक दॅट हू हाऊ दे कूड प्रमोट दॅट. तुमकां दिल्लें कितें आनी तुमी ताजो टॉपीक कसो चेंज करून तो उलोवपाक शकलो ताजेर आमकां जाणवी जाय. आनी हें सांगूंक सोदता हांव की ऑर्गनायझर्स शूड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल. बट मोविनाचेर एक सांगपाक सोदता हांव. मोविन मिनिस्टर आमचो डिमांड आसा ताका सॅक करपाक जाय म्हणटा आसाच. बट मोविनाक पयलीं अरेस्ट कित्याक करपाक जाय म्हणटा ताजेर कारवाय कित्याक जावपाक जाय. ही इज ऑल्सो पार्टनर इन क्रायम बिकॉज वेन गौतम वॉज टॉकिंग वॉट मोविन डीड मोविन सेकंडेड दॅट. मोविन वेंट and on the podium he's telling तोंड घेवन मोविनान बाबान सांगला बाबा आनी म्हणपाचें ना ताका. मोविनान म्हणलां की तो कितें उलयता तें सारकें
ही इज करेक्टिंग द रॉंग म्हणल्यार तो सांगता तो कितें सांगता पळय श्याम फ्रांसीस झेवियराचें तें सारकें तुमकां रॉंग घातिलें तकलेंत तो तें ही इज करेक्टिंग म्हणून. सो हो व्हडलो आनी हांव नको कित्याक प्रमोद सावंत ताका अरेस्ट करना जालो आय डोंट नो. पूण एक सांगता शुअर ताजे डेज आर नंबर्ड तो वता. सर किती करतलो तुम्ही कन्न जाल्यार आतां तुमी सांगले न्ही कितें ऑर्गनायझराचेर बूक करात अजून पर्यंत काय गोवा पुलीस वेटिंग बिकॉज टुडे नाव दे विल बी गेटिंग एनी टायम गौतम. सो ताका एक हाडला चल हांव ताका लागून ताका क्रायम हाडपाचो बरो आसा ब्रांचाक पूण अजून पर्यंत काय ऑर्गनायझराक बूक केलना जावं मोहिनाक काडपाची हालचाल केलना आनी मोहिनाचेर केसी केलना. सो तुमगे कितें सो मुखार आमचे स्टेप्स आसतले न्ही राव न्ही लेट्स टेक इट वी कॅनॉट रिवील एवरीथिंग मागीर तांकां कित्याक स्टॉप करपाचें 5-6 दीस जाले आनी केन्ना करपा तूं रिवील पयले खातीर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रेस मिडिया भाव भयणांक. बट म्हाजो एकूच हेतू आहा हिंगा येवपाचो. उलो मारलो हांवें लोकांक प्रतिमान मेशून व्हरनान लोक हांव जाणा आमकांच लागून म्हूण येवंक ना. पीपल केम बिकॉज ऑफ द मुद्दा जो इश्यू आशिल्लो. सरान आपयला म्हणून हांव इतलो 2-3 हजार लोक येवंक ना. वी नो दॅट. बट जो उलो मारलो अवेरनेस जालें लोक आयलो आनी लोकांनी आपलो टायम काडलो दीस काडलो ना चाय पाणी ना उदक ना कांयच तरी पूण लोक आयलो आनी लोकांनी सगळ्या वातावरणांनी एक प्रेशर बिल्डअप केलो आनी ती जी तेजी यात्रा आशिल्ली ती रिवर्स गियरांत घालून ह्या कट्टराक परत रिवर्स गोंयान हाडटात ही बरी खबर. सो पयले सुवातेर देव बरें करूं each and every Goinkar, each and every non-Goan who supported this cause for us. इतल्यान हांव सगळ्यांक आनीक एक फावटी देव बरें करूं. विचारपाचें आसा बेन्झी ओके ना बेन्झीचेर उलोवपाक जाय म्हाका रायट बरो प्रश्न विचारलो. तुम्ही त्या दिसा सांगले की आम्ही कंप्लीट बंद करतले म्हणून तेचेर एक्शन जायना. So let me come. I will first answer his question because he has questioned me first and I will answer you later. पहिले म्हणटा ते वेन्झीचेर वेन्झी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता तुका आमदार आम आदमी पार्टीचो तूं काल खंय तरी क्रायम ब्रांचाक वता. इट लुक्स लायक नो इट वॉज प्लॅन्ड दॅट यू वेंट देर लास्ट मिनीट मे बी टू टेक क्रेडीट. तूं क्रेडीट घेवपाक गेलो आसता कित्याक वेन्झी हांवें मरे तुका पळोवना. वेन्झी हांवें तुका पळोवना. आमी जेन्ना उलो मारिल्लो तेन्ना हांवें सगळ्या पक्षाच्या लिडरांक पयले आयिल्ले लेटर दिवपाक कंप्लेन तेन्ना तुमच्या पक्षांतलो एक वाल्मिकी प्रेसिडेंट जर्सन आनी कोण तो क्रूज MLA येयल्लो तूं दिसती पडूना मरे. दुसरे दीस आमी उलो मारलो कॅन्डल लायटीक आमी जायत जाणांक पयलें तूं दिसती तुका पडूना मरे. तूं खंय आसलो आनी वयल्यान तूं तोंड घेवन काल थंय वचून सांगता यू आर प्रेझींग पुलीस आनी क्रायम ब्रांच पुलीस क्रायम ब्रांच. इट लूक लायक यू हॅव बीन सेंड बाय BJP टू स्पीक दॅट. अरे तू कितें उलयता. इट इज यू शूड नॉट प्रेज देम. यू शूड हॅव सेड आय हॅट्स ऑफ टू द गोंयकार म्हणून. तुझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो इतलो कितलो लोक आयल्लो मरे. म्हाका सांगताले 50-60 लोक आयल्लो बेनावलीचो आमगे आमदार येयल ना आमगे आमदार येयल ना. तुमी विचारा म्हणून तूं पयलो थंय पावलो मरे. आनी राव रे वेन्झी तूं कितें स्पिरीट ऑफ गोवा तूं तुजें अल्टेरियर मोटीव कितें आशिल्लें तुका ते स्पिरीट ऑफ गोवा करपा आशिल्लें BJPचें हें म्हणून तुका कितें तरी कमिशन आसा म्हणून तूं काल सांगता मरे हे यार काजू फेनी आसतलो दोश आसतले. तूं काल नाचतालो खंय मरे. आनी राव रे कोल्ड फायर म्हणटा तूं बॅन आसा करपा जायना तो उजो लायतात तो तूं स्टेजीर आसा मरे ते कोल्ड फायर. सो डोंट मेक एनी स्टुपीड दिस थिंग. इट इज द पीपल वी हॅव टू से हॅट्स ऑफ. वेलिंगर्स टायम दे डीड नॉट टेक दॅट एक्शन दे लेट इट लूज आनी म्हणून वेलिंगर आयज सुसेगाद भोंवता. लोकांचो प्रेशर पडला आमचो प्रेशर पडला गोंयकारांचो प्रेशर पडला म्हणून ताका धरून हाडला. ताका लिपोवन दवरिल्लो गटराक लिपोवन दवरिल्लो. CMाक आमी डेडलायन दिल्ली 5 वरां म्हणल्यार तुज्या बड्ड्याच्या तूं धरना ताका आमी डिक्लेअर करतले म्हणून. आनी वेन्झीन तशेंच आतां तुजो आन्सर येता. वेन्झीन कितें म्हणलां दुसरें ही सेड दॅट बॅन करता म्हूण बंद करता खंय गोवा बंद करतले म्हणटा खंय. आनी आतां हाडलो खंय ताका 5 पयलो आमी तुवें उलो मारलेलो वेन्झी तुवें उलो मारलेलो मेशू प्रतिमान. No, 1 minute. Let me also talk. Yeah, finish it. I want to. So Venzi, I want to tell you that before 5 म्हणटा तूं बॅन कित्याक लागून आमी CMाक सांगलें नाजाल्यार गोवा बंद करतली म्हणून. Did we declare that day? What I told you all with the press blast this. I said after tomorrow, after CM's birthday 5 जावन समज अरेस्ट करना जाल्यार आमी डिसिजन घेतली. Did we say आमी कितें एंडी रे तूं कितें सांगता बंद दिसतें करपा जाता ऑथॉरिटीजांक घेवपा जाय हें करपा जाय पेचे कोण उलय म्हण जायना. वेन्झी बी अ सेन्सिबल गाय. यू आर इलेक्टेड MLA. वी कंडेम वॉट यू हॅव स्पोकन एंड लेट मी टेल यू लास्ट ओके. तूं हें उलयता पळय तूं काल बरें मारल्या दिसता ह्यो फेनी
सोरो निवडलोच जाल्यार आतां सांगता तुका स्पिरीट ऑफ गोवाचो एक सांगता ते इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय BJP अँड वॉरन हॅड गॉन देर वॉरन हॅड गॉन बिकॉज पीपल हॅड कॉल्ड वॉरन सेईंग दॅट आमकां अरेस्ट करा म्हणून आमी हांगा दुखल्या काळजांक गौतमाक आनी आमी कशी नाचतली काय म्हणून इट वॉज नथिंग अगेन्स्ट द लोकल्स बट यू वॅन्ट टू डू पॉलिटिक्स सर आता प्रतिमाबाईन सांगला म्हणून काल तो वेन्झीचो व्हिडिओ हांवें आयकला हो वेन्झी म्हाका दिसता समजता आख्ख्या गोंयकाराचो राखणदार कसो एसटीडे इज मेकिंग फॉर अस इट हॅज हर्ट ऑल द एक्टिविस्ट तूं डेरोगेटरी स्टेटमेंट करता दॅट ही कांयच्या काय करून बंद केले अँड यू आर युझिंग फादर बॉलमॅक्स तूं फादर बॉलमॅक्साचे फांदार दवरून पळय फार मारता आमी तुज्या फांदार दवरून तुजेरूच मारतले दुसरे फावटी एक्टिविस्टाक तूं पॉलिटिकल एसायलम घेयनाका तुका राग आसा वॉरनाचो तुका राग आसा विजयाचो त्याच्या विजयाच्या वॉरनाचे पांय थाला आमकां वाटनाका वी आर एक्टिविस्ट तूं थिंगा वचून सांगता फादर बॉलमॅक्सान तुका सांगला म्हणून आमी कितें हेडले रे आमी डिक्लेअर करूंक ना बंद ऑन पर्टिक्युलर डे वी सेड वी वील वर्कआउट वी वील प्लॅन आनी तूं थंय गेला आनी सांगता कोण ट्रेडरांक धरूंक जाय तूं आमकां शिकयतलो बंद करूंक फाल्यां तुका चॅलेंज करता 1000 लोकांक हिंगा हाडून दाखय वेन्झीक चॅलेंज करता विदाउट गिविंग Without giving 500 rupees. वेन्झी शूड गिव अ कॉल अँड पळया कितलो लोक येतात एक्टिविस्टांचेर कोण चढतो ना असो बेकायद्याचे तुम्ही कायचे काय म्हणताय का मेहनत करप आम्ही तुमचें काम आमी करता. पोळ्यो बाजूक गेला थंय तुमचें काम आमी करता तुमचें तूं काम कर आमी केला हिंगा आणि वयल्यान तू सांगता आमकां आमी बंद डिक्लेअर केले ना ते लेंबडे पावल लाटा लेमडे बंद ते तू कर आमकां करूंक जाय तुका बीजेपीच्यो खंय खंय वचोंक जाय थंय वच दुसरे फावटी उलयत तुका आमी 24/7 फार मारतलो दीस रात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.